अशें न्यू न्यू टॅक्नॉलॉजी आसा ती घेवन ती जर आमी डिपार्टमेंटा कडेन हे करून आमी बरी स्कीम जर तयार केली, जशें आतां एक मशीन आसा, जशें आतां बाबायन सांगलें त्या प्रमाणे त्या मशिना भितर एक बऱ्यापैकी तो लेहर उरता तांदळा भितर, जेणे करून ते ऑर्गेनीक म्हळ्यार आमी जे खऱ्या अर्थान मनशाक जाय ते उरता. पयलीं जाल्यार कित्याक मशिना भितर हे करतात गिण्णी भितर पयलीं आमी ते तांदूळ बरें चकचकीत दिसप, पण तितले ते घेवन सगळें कितें आहा ते विटामीन त्या कुंड्यांतल्यान वचप. पूण ह्या मशिना भितर बऱ्यापैकी फक्त वयली सॉल्व वयता म्हणटा अशें, आनी जेणे करून सगळें जें कितें आतां तांदळा भितर उरता. आनी अशी एका रेट सुद्दां आसा ती आतांची रेट जी आसा तांदळाची तेजी डबलान रेट मेळपाक शकता आनी मेळटा बी. तांचे जे मशिनान जे लोकांनी घेतले आसा मशिनां तेंची आतां इन्कमा भितर वाड जाल्ली आसा आनी तेच आमकां गोंयच्या शेतकाऱ्यांक हाचो बेनिफीट मेळचो. आमी ते आमचे स्कीम बसोवचे रेट जी आसा आतां मशिनाची रेट तुमी लगभग म्हणल्यार की 1 लाखाच्या आसपास आसा. हांगा ताचो बेनिफीट कितें आसा की हांगा ताणें भात जर बरे पद्दतीन जर सुकोवन दवरले जाल्यार ते साक घेवन ताका खंयच वचपाची गरज ना. ते जाय तशे गरजे प्रमाणे ताका 100 किलो आसताले 200 किलो आसताले ते मिलींग करपाक मेळटाले. आनी तो तांदूळ जो रेडी जातलो, एक म्हणजे तो तांदूळ जो आसा तो अनपॉलिश्ड रायस आसा, लक्षांत घेया. आनी अनपॉलिश्ड रायस इज द बेस्ट फॉर हेल्थ. म्हणजे हे मॉलान बीन जे तांदूळ मेळटा ताच्या परस हांव तुमकां सांगन की ह्या तांदूळाक चड वालोर आसा. आनी हो तांदूळ जो आसा हो मॉलान वचपाक जाय. हो जर मॉलान जर गेलो जाल्यार गांवच्या शेतकारांक ताका रिटर्न्स चड मेळटली. आनी ह्या सगळ्या दृश्टीन हो शेतकारांची आनी गांवची इकॉनॉमी जी आसा ती इकॉनॉमी डेव्हलप जावच्या खातीर अशा पद्दतीची बारीक बारीक जी मशिनरी जी आसा ही आमकां खूब फायदेशीर ठरतली. हें मशीन म्हाका बरें लागलें.